आयज आमी आसा पिलेन म्हारा पंचायतीकडे आणि पिलेन म्हारा पंचायतीकडे आयज हे कामाचो आमी शुभारंभ करता. हे काम जावन आसा वायडनिंग ऑफ रोड फ्रॉम वेरे मानशेर अप टील डॉक्टर विलीज हाऊस, वायडनिंग अँड हॉट मिक्सिंग ऑफ द रोड. या कामाची अत्यंत गरज असलेली, जसे सगळ्यांनी आदलो सरपंच अमरनाथ गोयेकर, तसंच संदीप बांदोडकर प्रेझेंट सरपंच, सगळे आमचे डेप्युटी सरपंच सोहम मालवणकर इतर मेंबर आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी उलोवन दाखयलेले आसा. आणि हेच्या पयलीं ते खंत व्यक्त करून दाखयताले की कशें हांगासर इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा, गार्बेज मॅनेजमेंट प्लांट आसा आणि गार्बेज मॅनेजमेंट प्लांटाचे इंडस्ट्रीचे जे आरएमसीचे सुद्धा व्हडले व्हडले ट्रक्स या शेतांनी पडलेले आसा. कदंबा बस लोकांक घेऊन या शेतांनी पडलेले आसा. सकयल स्लायड जावन सकयल दवरलेली आसा. जो कम्युटर आसा ह्या रस्त्याक गाडी चलयता जावं बसीन प्रवास करता, ऑन गोईंग समज फास्ट व्हेकल येयली ऑटोमॅटिकली तेजी गाडी सकयल पावता. हांगासर म्हाका मेन रिजन दिसता आपलो बांद हो व्हडलो आसलो. हो बांद खंय तरी शेताची कामां करता आसतना ती नंदी काडटा पळय तेन्ना तासून तो रस्ते करीत आतां सारको तांबराचेर सारको सकयल दवरला आसा. ह्या रस्ते करपाची गरज आसलेली. ह्या टोटल कामाचो एस्टिमेट जावन आसा अराउंड 2 crore 30 lakhs सुमार फूल कामाचो एस्टिमेट. आणि हे काम थोडे कडेन पेवर्स डॉक्टर विलीच्या दारान थंयसर जो आमचो मोहन केरकार आसा त्याच्या दारान थोडे पेवर्स थंयसर परत रस्तो फुटता त्या दारान पेवर्स आणि बाकीचो एंटायर रोड विल बी हॉटमिक्स्ड. तशेंच सायड शोल्डर्स आमी करतले. सर्टन जंक्शन जेचेर ब्लायंड स्पॉट्स आसा चिचे कडेन जाल आसा विथ द हेल्प ऑफ लोकल पंचायत तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेतलेलो आसा. ते लोकांकडे उलोवन कन्सर्न लोकांकडे लँड ओनराकडे उलोवन थंयसर थोडेशे आमी ब्लायंड स्पॉट्स आमी काडटले. स्लोप्स थोडे जाता तितले ग्रेज्युअल करपाक प्रयत्न करतले. जे साको मदले आसा जशें अजयान म्हटलां ते 2 साको सारखे डायबलेटेड कंडिशन आसा आणि ते मानशेचें काम चालू आसतना ते काम आमी हातीन घेता. तशेंच म्हाका हांव देव बरें करूं म्हणटा आमची पिलेन कोमजातीचे. तर कोमजातीन आमकां ही एनओसी दिलेली आसा हे काम करपाची. तेका लागून स्टीवन आणि तेची फूल कमिटीचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सगळे लोकल्स जे आमचे आसा त्या लोकलांनी आमकां हांगासर सहकार दिल्या बद्दल हांव तेंचे देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच पिलेनकारांक हांव आश्वस्त करूंक सोदतां की आमी तांकां खूब तेजे कश्ट सोंसले बिकॉज ऑफ डिगींग ऑफ द रोड. आणि संपूर्ण पिलेन आयज सामको मायनींग एरिया जाता पळय तसो जावन रावला. हेजें मेन कारण आसा आमी थंयसर पायपलायन घातलेली आसा, उदकाची पायपलायन्स आसा. आतां आमी सगळे ट्रान्सफॉर्मर्स हांगासर पिलेनान एक नवो ट्रान्सफॉर्मर घातला आणि सगळे ट्रान्सफॉर्मर्स अपग्रेडेशन आसा. अंडरग्राउंड केबलिंग चालू आसा. हेका लागून हे खंय तरी त्रास लोकांक सोंसचे पडल्या. पण इमिजिएटली काल हेचे इन्स्पेक्शन जाला आणि एका TS मेळना फुडें रोखडीच तो फायल बिल फॉर टेंडरिंग आणि आमी इमिजिएटली हे काम विदीन 15-20 days ते 15-20 दिसा भितर आमी हेजे सगळे काम रिइन्स्टेटमेंट ऑफ ऑल द डिगींग रोड्स आमी चालू करतले अँड फॉलोड बाय इट विल बी हॉट मिक्सिंग. हांव देव बरें करूं म्हणटा पंचायतीचे. तशेंच आमचे जे कोमजात आसा जशें अजय बाबान म्हटलेलें आसा रिगार्डलेस ऑफ पार्टी लायन्स, रिगार्डलेस ऑफ पार्टी एफिलिएशन्स, डेव्हलपमेंट इज इम्पॉर्टंट. आमकां लोक निवडून दिता कामां करपाक लागून आनी हे एकूच उद्देश आमकां दिसता तकले फुडल्यान दवरून दोळ्या फुडल्यान दवरून आमी काम करपाक जाय. वी हॅव टू गिव्ह द फायनल गूड टू द पीपल ऑफ हू हॅव इलेक्टेड अस आणि हे उद्देश धरून आमी काम करता. हेका लागून हांव पंचायतीचे सगळे हेजे देव बरें करून आणि आयज एका हांगासर प्रेझेंट रावल्ले आमचे इवन शेतकरी कमिटी आसा प्रेसिडेंट ऑफ सुवर्ण सिंग राणे तेकाय देव बरें करूं म्हणटा की सर्टन एरियाज कम अंडर देम ऑल्सो. तेन्ना शेतकरी कमिटी तेंचे हांव देव बरें करूं म्हणटा आणि कितले हांगासर आमचे गांवकार हांगा जमल्या तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच.